ते आमच्या माहिती प्रमाणे असेंब्ली भितर जेन्ना लेबर गेट स्कॅमाचेर चर्चा जाली आणि लेबर गेट स्कॅमाचेर द कन्सर्न मिनिस्टराक एक्सपोज केलो लेबर मिनिस्टराक, तेन्ना हे दोगी जाण सामके हॅपी आशिल्ले पर्टिक्युलर टायमाचेर, सामके हॅपी. इनफॅक्ट हे दोगी जाण मनीस आपल्या फेसबुक पोस्टाचेर ऑर ट्विटराचेर कित्येकदा सरकाराच्या कृतीचेर नाराजी व्यक्त करतात. दे एक्सप्रेस देमचो डिसकंटेंट ऑन द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट. खूपदा तांणी केल्ले आसा हे. आणि म्हाका समजना अकस्मात तांकां कशी उपडती जाली काल जी प्रेस कॉन्फरन्स दिवन ऑपोजिशनान जे काल असेंब्ली भितर जी तांची जी कार्य जे आशिल्ले, जी एक्टिविटी आशिल्ली तेका हुल्लडबाजी म्हणपा सारकें. इनफॅक्ट ऑपोजिशनाक टायम दिलो ना. ऑपोजिशनान मागिल्लें कंबायंड ऑपोजिशन, दिस वॉज अ कंबायंड ऑपोजिशन. तांणी मागिल्लें स्थगन प्रस्ताव हाडपा मागिल्लो, तो दिलो ना. म्हणटकीर तांणी सभापतीच्या मुखार जी वेल आसा तातूंत भितर ते डिमांड करपाक गेले. तातूंत भितर कांय चूक ना. आणि आता तांकां उपरती जाला आणि ताका लागूनच तांणी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सिद्धार्थ आणि खास करून दत्तप्रसाद नाईक हे सरकाराच्या वेगवेगळ्या गजालींचेर एक्सपोज करत आसात. काल तांकां तांच्या मुखेल्यांनी धरून हाडून त्या प्रेस कॉन्फरन्साक बसयला अशें आमचें मत आसा. आणि आमकां दिसता की मना एक आणि वोटां एक, कोटा एक आणि वोटां एक हे करची न्ही तांणी. कोटां जे आसा ते जे बरोवन लेखी स्वरुपात फेसबुकाचेर आनी दुसऱ्या माध्यमाचेर घालतात तेच तांणी वोटारय बी दवरचे आणि आपल्याक कितें दिसता ते सांगचे अशी आमचे ताचे कडेन विनंती आसा. बीजेपीच्या प्रवक्त्याने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की हांणी हुल्लडबाजी केली विधानसभेत ऑपोजिशन. हांव ताचेर चड कांय उलयना. फक्त हांव तांचे कडेन तांकां मागीर सिंपथी हाडटा. तांकां खबर आहा ते तांकां फोर्सान ह्यो घेवची पडटात. आतां सिद्धार्थ कुंकळकर जावं, कुंदा चोडणकर किंवा दत्तप्रसाद नायक हांची परिस्थिती शेणविच्या भशेन आहा. तांकां एक वटच्यान बाबूश, जेनिफर हे लागलात, त्या वटच्यान ते हरशी खुश आहात. ते तांकां हांव तांगेली एक फावटी मानता की तांकां विधानसभेचें अधिवेशन जाय आशिल्लें. कित्याक सरकाराक कशी अपोजिशन हें करता, एक्सपोज करता, तांची कशी लवडी भायर काडटा हें तांकां पळोवन तांकां आनंद लुटपा आशिल्लो. तांकां तें दुख्ख जालां मातशें. ना अशें न्ही अधिवेशन एक दिसा भितर फुटलें, पूण ते जाहीर उलोवंक शकना. आणि जाहीर उलोवंक शकना म्हणटकीर आपल्याली लॉयलिटी प्रूव करपाक तांकां भायर येवन हें घेवचें पडटा. तांची काळकोट करता. तांचेर आनी चड कॉमेंट्स करना.